पहिली म्हणजे हो जो टॅक्सीचो स्ट्रायक आहा तो स्ट्रायकाची सरकाराक कारणां कितें आनी ताजी नोटीस म्हाका सुद्दां इन एडवान्स मेळूंक ना. त्यामुळे गव्हर्मेंट इज नॉट एक्झॅक्टली अवेर इन रायटींग. कानार गजाली खूब येता, अश्यो गजाली कानार डेटेड 15 एक लेटर म्हाका मेळ्ळा तिच्याचेर वी आर गोइंग टू बी ऑफ रोड ऑन 19. दिस इज फॉर युअर इंटिमेशन बरयला लांचेर 3 or 4 letters which I received on 18. It might have come in my registry, but माझे कडेन पावता 16-17 सुटी आशिल्ली. 18 तारखेक म्हाका लक्षांत येता. त्या वेळी आमकां खबर आशिल्ली पेपराचेर बातम्यो येताल्यो. Still till today there is no memorandum or any correspondence from any of the taxi union demanding anything. पण काही जाणां कडच्यान बरे मागप्या तांच्यांनी म्हाका सांगलें की ते तांकां तांच्या संघटनेक सांगता की सरकार आमकां फोर्सान स्पीड गव्हर्नर बसोवपाक सांगता म्हणून. एक्चुअली हो विशय सुरू मे म्हयन्यानूच जाल्लो. फिटनेस मे म्हयन्यान दिना आसले हे सगळ्यांक खबर आहा, तुमकांय खबर आहा. ताजें कारण अशें आहा की 15 मेक केंद्र सरकारान 2017 केंद्र सरकारान जे एक्झम्पशन टॅक्सींग दिल्लें पयलींच्या नोटिफिकेशनान फ्रॉम फिटींग स्पीड गव्हर्नर ते एक्झम्पशन विड्रॉ केलें एज पर द इन कन्सल्टेशन और एज पर द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन रोड सेफ्टी. जाका सुप्रीम कोर्टान रोड सेफ्टीच्या संदर्भात काही रिकमेंडेशन डिपार्टमेंटाक गव्हर्मेंटाक कर दिली. केंद्र सरकार ट्रान्सपोर्ट एक्ट हो केंद्र सरकार चलयता, रुल्सूय केंद्र सरकार करता. पयल्या रुल्सान भितर तांच्यांनी जे म्हाका दिसता 2015 मेळिल्लें नोटिफिकेशन 15 एप्रील 2015 तातूंतल्यान सेक्शन 118 स्पीड गव्हर्नरच्या बाबतीत बरयता आसतना प्रोवायडेड फर्दर दॅट ट्रान्सपोर्ट व्हेकल दॅट आर 2 wheelers, 3 wheelers, quadricycle, 4 wheeled and used for carriage of passenger up to 8 seats म्हणजे टॅक्सी म्हणतो. मागीर एम्ब्युलन्स, पुलीस व्हेकल अँड फायर ब्रिगेड हांकां भायर दवरलेले shall not be required to be equipped with fitted with this. 1 मे 2017च्या नोटिफिकेशनान सेक्शन 4 was omitted. That means हे जे पळय 4 wheeled टॅक्सी आहा तांकां भायर उडयले नोटिफिकेशन. जाय नोटिफिकेशन ओरिजिनल नोटिफिकेशन जाय जाल्यार ताजी झेरॉक्स कॉपी काडून म्हज्या हाजे कडच्यान घेतल्या आतां आनी एक खंय एक पानाचें आनी घातलें म्हणजे ते ओमीट केला ते नोटिफिकेशन. सेक्शन इन द सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्ट 189 रूल 118 इन सबसे रूल 1 in the first proviso clause 4 shall be omitted. It is law. कायदो. आता जेन्ना आमकां लक्षांत आयलें आनी काही त्या वेळार टॅक्सीवाले मेळ्ळे तेन्ना सांगलें की आमकां फिटनेस मेळपाची बंद जाल्या. तेन्ना ऑन व्हेरी एक्स्ट्रीम इमर्जन्सी एकदम अशें अचानक घालचें पडलें जाल्यार मेळूंक मेळचें ना बी अशे प्रॉब्लेम जावंक शकता. तांचे कडेन उलोवन at great risk of contempt and breaking the law, government permitted them to operate with a provisional fitness for 6 months. That was an extraordinary provision, temporary measure done to allow them to fit them. तो पिरियड 24 फेब्रुवारीक सोंपता. That extraordinary action cannot be repeated in future. And from 24th February नंतर कायद्याप्रमाणे स्पीड गव्हर्नर इज अ मस्ट. हे परिकाराक जाय म्हणून न्हय, कायद्याप्रमाणे. आनी कायदो परिकार ठरयना.
Therefore, after 24th February, the law will automatically prevail. Whatever I understand, demand, therefore cannot be met as per the law. कायद्या फाल्यां कोण म्हणटलो आमी 4 पॅसेंजर व्हरता ते आमकां 6 पॅसेंजर व्हरपाक परवानगी दिवना. What is not in the law cannot be given. इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां की कायद्यान ही गजाल स्पीड गव्हर्नर बसोवणें कंपल्सरी 8 मे 2017 आशिल्लें. टेम्पररी मेजर म्हणून हांवें थोडीशी सूट दिली आनी तांकां ही पूर्ण खबर आसा, तुमकांय खबर आसा, 6 म्हयने सूट दिली. तो 6 म्हयन्याचो पिरियड 24 फेब्रुवारी. ते काही जाणांक सांगता की आमच्या बोडक्यार मारल्या तरीकरान मारूं ना, कायद्यान मारल्या. कायद्यान कितें जें जाय पळय तें आसचेंच पडटलें. तें नासत जाल्यार कोणूच खंयचोच आरटीओ ऑफिसर फिटनेस दिवंक शकना. 1 मे 2017 म्हणटा तुम्ही 6 महिने एक्सटेन्शन दिलें. आमचे कडेन येवं पर्यंत थोडो वेळ पावला. ते सादारण केन्ना तरी सप्टेंबर ऑगस्टान पावले, सॉरी जुलय ऑगस्टान ते सगळे फायलींच्यान भोवून येता म्हणसर गव्हर्मेंट ते इम्प्लिमेंट तो पर्यंत आरटीओन थांबयले रेडी फिटनेस करपाक. सो बट फायल केम टू मी समटायम इन मे बी जून जुलय. सो ताजेर आमी लिगल एडवायस बी घेवन temporary measure time, actually this time given of 6 months is for them to buy and fit the speed governor so that permanent fitness certificate can be issued. Last 6 months those who had to go through the fitness are operating on temporary fitness certificate, provisional fitness certificate, not regular. 4,500 RTO प्रमाणे 4,500 लोकांनी बसयले. तरेतरेचे पॉलिटिकल पार्टी कितें म्हणटा तें म्हाका खबर ना, पूण देशभरान सगळे कडेन हो कायदो अमलान आयला. दिल्लीकूय आसा ज्या जाग्यार आपाचें सरकार आहा. कर्नाटकानूय हो इम्प्लिमेंट जाल्लो आसा. खंयच हो 6 म्हयने सुद्दां टायम पिरियड बसोवपाक येवंक ते दावो करता. गोवा इज द ओनली स्टेट. ते दावो करता ते म्हाका लागना. तूं कायदो वाच. ते कितें म्हाका एक लागता हांव कायदो तुका दाखयता न्ही. ताणें आतां कंटिन्यू करता म्हणून स्टेटमेंट केला फाल्यां टॅक्सी स्ट्रायक. हांव स्ट्रायकाच्या अंदरान उलयना. पण आतां कितें करतलें सरकार काय म्हणटा? कितें करूं स्ट्रायक कंटिन्यू जावनी. हांव कितें करतलो? जी गजाल कायद्यान ना फ्रॉम युअर मिडिया ओनली आय हॅव कम टू अंडरस्टँड दॅट द डिमांड इज स्पीड गव्हर्नर बसून दिवं नाका. एज इट इज आफ्टर 24th February द व्हेकल्स वील बिकम अनफीट. ते स्वताहून आयज करतात अनफीट. दॅट्स ऑल. एट दी स्टेज मेजर्स कितें करता ते हांवें तुका आत्तां सांगूंक ना. आय एम वॉचिंग. समटायम यू हॅव टू वॉच. एज फार एज their so-called demand which is coming to me, their knowledge of that demand is coming to me through media. I have not been given any letter by anyone. That knowledge indicates that they are against speed governance. So I am explaining to you the legal position. कित्याक करता एक्सप्लेन ते सांगता. ते आपल्या मेंबरांक सगळ्यांक सांगता की गोंय सरकारान आमच्या बोडक्यार मारले. इट इज नॉट गोंय सरकार, इट इज केंद्र सरकाराचो तो कायदो जो सगळ्या राज्यांनी लागता. कर्नाटकांतल्या तांच्यांनी आपल्या काउंटरपार्टाक विचारचें. त्या जाग्यार काँग्रेसचें सरकार आहा थंय एक्झम्पशन दिला काय कितें. दिल्लीच्या सरकाराक विचारचें थंय एक्झम्पशन दिला काय कितें. जाल्यार आपाचें गव्हर्मेंट आहा. आनीक खंयचें ओपोजिशन आहा तांकांय विचारचें. ओडिसा विचारचें दिला जाल्यार एक्झम्पशन. सो हाऊ कॅन गोवा बी एक्सेप्शनली डिफरंट. हांव तुमकां सांगता तो इतलोच मुद्दो सांगता की हांव ते कितें करतलो स्ट्रायकाचे बी तो वेगळो विशय. ताजेर हांवें अजून हें घेवन ना, म्हणजे मिटींग घेवन ना, कारण ताचो डेली बेजीसचेर ते फुडें वता. स्लोली द सिस्टम्स आर स्टार्टेड ऑपरेटींग. म्हाज्या हिशोबान स्लोली टॅक्सीवाले चालू जातले. पण तो हांव तातूंत वचना बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट ऑन दॅट आस्पेक्ट ऑफ इट. दॅट इज अल्टिमेटली अ डिसिजन ऑफ अ इंडिविज्युअल. थंय कितें करपाचें सरकार कलेक्टिवली कितें करतलो हाजो निर्णय सरकार करतली. राव मरे हांव पयलीं म्हजें बशें तुमी कितें करता तुजो विशय तूं फुडें व्हरता. तो म्हाका विशय आतां एन्सरूच करपाचो ना. ताजे संदर्भान योग्य ती मिटींग घेवन ताजेर निर्णय कितें करपाचो तो वेगळो करता. ते हांव काय म्हणलें हांव तुका आयज फक्त लिगल पोजिशन एक्सप्लेन करपाक तुका आपयला. आय एम नॉट गोइंग टू एन्सर एनी अदर क्वेश्चन.
because I don't want to mix up the message. No, sorry, हांव जर तूं दुसरी कितें गजाल उलय जाल्यार तूं तो विशय घोडायतलो. म्हजो प्रेस कॉन्फरन्स इज ओन्ली वन थिंग. कायद्या प्रमाणे स्पीड गव्हर्नर एग्जाम करपाक म्हाका पावर ना. That is the only message, because they are talking to people saying that it can be done. कोणाक जर तूं दिसता ते करूंक शकता जाल्यार ताणें म्हाका बऱ्या खंयच्या तरी आदोगादाचो ओपिनियन हाडून दाखोवचो, किंवा कर्नाटकान केला जाल्यार दाखोवचें, किंवा दिल्लीक केला जाल्यार दाखोवचें, किंवा आनी खंयच्या राज्यान केला जाल्यार दाखोवचें. कायदो जो आसा पळय ताका चीफ मिनिस्टर सुद्दां एक्सेप्शन नासता हें म्हाका दिसता मिडियाक कळटा. सो थ्रू मिडिया आय जस्ट वॉन्ट टू पास द मेसेज टू दोज टॅक्सी ड्रायव्हर हू थिंक दॅट दीस इज बींग put on them, though it is allowed to be exempted. It is not. So महिन्याचे हांवें दिला पळय, that was an extreme step in order to give them time to feed speed governor during that period. जे तुम्ही 6 महिन्याचो पिरियड दिलो ताजे इंटिमेशन सुप्रीम कोर्टा कडल्यान कॉन्टेम्प्टाचें आयन आसलें. म्हाका सुप्रीम कोर्टा कडल्यान येवंक ना, पण ज्या संस्थेन ओरिजिनल सुप्रीम कोर्टाक कितें अर्ज केलो त्या संस्थेन आमकां लेटर धाडटा. ताका आमी कितें उत्तर दिवपाचें आमी दिता. आमी दिला टायम तो ताका बसोवपाक हें मेळूंक जाय न्ही, बाजारान अवेलेबल जावंक जाय. एकदम फट करून हें करतकच कितें बसप कशें बसप बसवणारे मॅकॅनीक येवचे पडटा. सो दॅट इज अ प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीच्या ग्रावंडाचेर आमी 6 म्हयने टायम दिता आनी हो तांकां पूर्ण खबर आहा. म्हणजे इट वॉज आफ्टर दे मेड रिप्रेझेंटेशन दॅट टायम विथ 6 months हॅज बीन ग्रांटेड. they are also aware, but there is a message which is being spread down the line and प्रत्येक टॅक्सीवाल्याक कळटा अशें ना. म्हणून म्हाका आनी कसलोच विशय डायल्यूट करपाचो ना. I am giving only this message that this is legal requirement. No state government, including chief minister, has power to grant. And this is a central act. Therefore, I cannot make any amendment. State act आसत तांकां ही एक्झाम्पलां कोट केली वता. आमच्या गोंयांत ती संवय आसा. हांगाची लोकल एक्झाम्पलां केली जाल्यार हें करपाक येना काय म्हणून ताजेर म्हजें इतलेंच म्हणणें आहा. जर कोणाक दिसता किंवा करपाक येता जाल्यार एक advocate ऑफ रेप्यूट खंयचोय धरचो हाणें, काँग्रेसचो धरचो, ताजे कडच्यान ओपिनियन हाजेर बरोवन हाडून दाखोवचें म्हाका, किंवा खंयची दुसरी स्टेट दाखोवची ज्या जाग्यार एग्जाम घेता. लॉजिकली जर दिवपाक येताले जाल्यार कर्नाटका दितली आसली, महाराष्ट्रा दितली आसली, मध्य प्रदेश दितले आसले, दिल्ली दितले आसले. खंयच्याच स्टेटीन दिवंक ना. गोवा इज द ओनली स्टेट which allowed 6 months for fitting. So any exemption can be thought in line with If you can please give me the advice. in contempt liquor ban exemption which was there by Supreme Court itself. लिकर बॅन कोणे येयलो? Supreme Court also. आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर फॉलो जावंक ना. No, then छापल्यान येयले 1357. राव मरे प्रश्न विचारलो ना, आयकून घे. 1357 बंद जाली मरे. बाकीचे जे एक्झाम्पशन दिलेले कोणे येयले? सुप्रीम कोर्टानूच दिले. When the state government appealed, na? When state government appealed to the Supreme Court, it intervened inside. So did you intervene it again? सुप्रीम कोर्टाचो डिसिजन नाही, हो कायदो हा. So you There is can a go to question. government, na? There is a question of You can go to- intervening. you can There go is to a question government. of intervening in a matter of law. That was direction of Supreme Court under 142. कॉन्स्टिट्युशनचे 142 हाजे प्रमाणे सुप्रीम कोर्ट एखादी कायदो ना त्या जाग्यार सुप्रीम कोर्ट कायद्याचें डायरेक्शन दिवंक शकता. ताजें डायरेक्शन अशें हांगा लॉ आसा, कायदो आसा ते हांव सुप्रीम कोर्टान दवरलो. सीएम सर ते टॅक्सीवाले क्लेम करता की टॅक्सीवाल्यांक विचार, म्हाका सर युनिट फिट करिना फुडें ते इंजिनाक प्रॉब्लेम जाता आनी वॉरंटी संबंद देशान जेन्ना बसयता तेन्ना म्हाका गोंयानूच कित्याक वेगळो प्रश्न येता तो म्हाका तुमकां पयलीं लक्षांत येवंक जाय. तुवें तांकां हो प्रश्न विचारता. जेन्ना देशभर बसयले वता तांकां कोणाकूच प्रॉब्लेम खंयच हो जावं ना प्रॉब्लेम, तुमकांच कित्याक प्रॉब्लेम जाता? Ask this question. Let him answer this question first. When बेंगलुरूच्या टॅक्सीवाल्याक प्रॉब्लेम जावंक ना, मुंबयच्या टॅक्सीवाल्याक प्रॉब्लेम जावंक ना, दिल्लीच्या टॅक्सीवाल्याक प्रॉब्लेम जावंक ना, गोंयचोच टॅक्सीवालो प्रॉब्लेमान कित्याक आयलो? विचार मरे हो प्रश्न. ताजें उत्तर आयलें की मागीर हांव You are meeting Congress leaders tomorrow. You are meeting Congress leaders tomorrow. They have asked for appointment. I am not meeting. I am sorry. They want to meet me.
डोंट पुट द क्वेश्चन इन अ रॉंग डायरेक्शन. दिला अरे जर म्हजे कडेन एखाद्या पॉलिटिकल पार्टीचे येता आसत कोण आनी म्हजे कडेन अपॉयंटमेंट मागीत जाल्यार हांव अपॉयंटमेंट ना म्हणीत जाल्यार हांवें म्हणटलें अपॉयंटमेंट दिवं ना म्हणून. सो डोंट आस्क द रॉंग क्वेश्चन. आतां हांव तुका कितें दिसता हांव तुजो इन्सल्ट करता. यू हॅव आस्क्ड अ रॉंग क्वेश्चन. You asked me whether I am meeting them. Sorry, they are coming to me to meet me. You are meeting them. No, they are meeting me. Okay, they are meeting them. अरे प्रत्येक शब्दाक हें आसता कितें म्हणटा तें वजन आसता. हांव मेळप म्हणजे म्हजें इनिशिएटीव जाता. तुका आतां भाशेचें हांव आतां अशें म्हणलें की मागीर प्रकाश तुमी म्हाका म्हणटात की हांव पत्रकारांची आतां हांव मेळटा म्हणजे म्हजी इच्छा मातसो राव म्हजी इच्छा ना. तांच्यांनी अपॉयंटमेंट मागल्या ती अपॉयंटमेंट हांवें फाल्यां 12 दिल्या. परत रावयले परत रावयले मागीर म्हजे कडेन कोणें अपॉयंटमेंट मागली. प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी इज आस्किंग फॉर अपॉयंटमेंट. देयर इज नो रिजन फॉर मी नॉट टू ग्रांट द अपॉयंटमेंट. म्हज्या टायमा प्रमाणे फाल्यां 12 दिली अपॉयंटमेंट. Have I done something wrong? टॅक्सी ऑपरेटर जे कोण गव्हर्नमेंट ऑफिसान जे टॅक्सी घेवन काल रिपोर्ट They dismiss the contract. Because they have failed the contract, no? Not because they have gone on strike or something. तांचे कॉन्ट्रॅक्ट आहा न्ही सरकारा कडेन. तुवें कोणा कडेन कॉन्ट्रॅक्ट करतलो तुवें कॉन्ट्रॅक्ट टर्म्स हे केले ना कॉम्प्लाय केले ना जर तूं दीस इज वॉलंटरी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट. गाडी बंद पडली जाल्यार वेगळी गजाल. तूं ड्युटेर येवन ना तुजे सरकारा कडेन कॉन्ट्रॅक्ट आहा. You may be tourist taxi, but you have got a contract with someone. You are obliged under contract. So the contract terms, there is no reason why I should continue with it. There I am not. That will be cancelled. Contract failure till cancelled. Not because they joined strike. They don't mix again सांगता परत सांगता हांव बारीक सारको स्पश्ट आर्टिक्युलेट करून सांगता हांव. तो अर्थ म्हणून हांवें ताका कित्याक आतां हें केलो ताज्या हाज्या खातीर न्हय. आय एम नॉट मिटींग देम. दे आर कमींग टू मीट मी. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन द टू. द इंटेंशन और द रिक्वेस्ट हॅज कम फ्रॉम देयर सायड. सो दे आर कमींग टू Kampal to meet me. Same way, if there is a contract by a taxi operator with the government or any government organization, government has taken decision. If they have not complied with the contract should be terminated. Only the contract should. Obviously, because that is a contract. Right. Well, again, understand something. This is not repression. You have failed to. तुका हांवें सांगलें म्हाका सद्दां घराक हे हाडून दी म्हणून कितें वस्तू सप्लाय कर म्हणून एंड आय पे यू. इट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू ऑफ अस न्हय. इफ यू आर फेलियर ऑफ टर्म्स कॉन्ट्रॅक्ट गेट्स टर्मिनेटेड. So what about I can levy penalties. Very separate. पूण तुमचे मिनिस्टर बीन थंय वचून कित्याक बसना? ते त्या मिनिस्टराक भितर. आमचो डेप्युटी स्पीकरूय गेल्लो. अरे कोण थंय गेलो ते ताका प्रश्न विचार न्हय तूं. तो कित्याक गेलो ते हांव कित्याक विचारूं. Sir, what about meter issue? Because people मिटराचो विशय सध्या राव ऐकून घे. मिटराचो विशय सध्या बसोवपाच्या संदर्भात प्राथमीक अवस्थेन आसा. सरकारान एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट मागला. ताजे नंतर खंयचे मिटर बसोवपाचे ते फायनल जातले ताजे प्रायस फायनल जातले मागीर बसोवपाचो विशय. त्यामुळे एट दीस स्टेज इट इज एटलीस्ट 4 to 6 months away. But it has to be fitted. Again, High Court decision. They went to High Court, and if I'm not mistaken, High Court rejected their application. So it's already decided in High Court where meter बेगीतल्या बेगीन digital बसोवंक जाय म्हणून. आतां आमी ते हे केला specification formulate केले, and those specifications have been floated for expression of interest. येतकूच कंपनी ठरतल्यो, L1 ठरतले, आनी मागीर बसोवपाचें काम चलता. But people want it. People also does not want. It's not question of people. Commuters want. Whatever response I am getting, that whatever stand government has taken, every organization and every person has intimated to me that you have taken a right stand. See, आम्ही सुद्धा पयर तुम्ही म्हणून हांव सांगता शब्द सारके वापरा. जेन्ना हांव सांगता कोण लॉ एंड ऑर्डर हातान घेतलो जाल्यार हांव कारवाई करतलो. This is not a threat. This is duty of the government. Does it mean that you want
someone to allow him to take law and order in his hand. पण काही जणांची राहिली मुख्यमंत्र्यांची धमकी हो धमकी हांवें सांगला वॉलंटरी तुमकां जर तूं घरा धरून गेल्यार तुमी दवरा आय हॅव नो ऑब्जेक्शन टू नो व्हायलन्स विल बी परमिटेड इज इट नॉट माय इशारा हो वेगळो विशय धमकी शब्द आयले दिस इज नॉट थ्रेट दिस इज वॉर्निंग दॅट लॉ अँड ऑर्डर विल बी मेंटेन बाय द गव्हर्नमेंट वी हॅव स्टूड बाय आवर वर्ड एस्मा म्हाका काल विचारलो एस्मा कित्याक लायलो ESMA is only for having powers to act. Does not mean you have to deploy it. CM sir, तांकां dealer fix केल्लो आसा दिवपाक anywhere they can afford to There is a purchase this standard scheme. express. So बरो प्रश्न विचारलो. AIS 018/2001 च्या स्टँडर्डा प्रमाणे बसून कोणाय कडेन घेतला I have no specific dealer. Again, ask question to the transport minister. But I am answering you only legality of the position. That ही गजाल जी आसा पळय सो कॉल्ड मागणी जी आमकां मिडिया कडल्यान कळ्ळ्या म्हणजे मिडियान वाचली ती मागणी कायद्यान कशीच बसोवणें शक्य ना. That is what I am trying to tell you. That is why I am telling you that please pass on the message properly. Mozo press conference is only to say that speed governor बसप हे कायद्यान कंपल्सरी आसा 1 मे 2017 पासून हांवें वेळ दिलो पळय तो एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर घेवन बट दॅट कॅनॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग कॅनॉट बी रिपीटेड अगेन परती ती गजाल रिपीट करपाक येना. त्यामुळे 24 फेब्रुवारी नंतर जाका स्पीड गव्हर्नर बसलो नासतलो ऑटोमॅटिकली फिटनेसाक ते पास जावंक शकचे ना. आतांय तांकां फिटनेस मेळना आतां तांकां टेम्पररी फिटनेस टू ऑपरेट मेळटा. इट इज अ ऑपरेशनल फिटनेस इट इज नॉट फिटनेस सर्टिफिकेट. कोणाक बसयला तांकां मेळटा कोणाक बसयला तांकां मेळटा. 4,500 लोकांनी बसयले हय टॅक्सीनी 4,500 टॅक्सीनी आउट ऑफ 17,000 कितें टॅक्सी आहा पळय तातल्यो 4,425% हॅव ऑलरेडी फिटेड इट. नव्यो गाडी येता त्यो ऑलरेडी विथ स्पीड गव्हर्नर येतात. 2016 नंतर गाडीच विकून वचो विथआउट फीट हे व्हेहिकल विल नॉट पास द टेस्ट इनिशियल विथआउट हांव नको गव्हर्नमेंट प्रॉब्लेम ना न्ही. आतां टॅक्सीचो कोण तूं धंदो करता I have not asked the price of a taxi or that taxi fellow also has not asked, decided he is based on the price. So खंयची गजाल जी कायद्यान करूंक जाय ती करचीच पडटा. आतां फाल्यां हेल्मेट घालतात पळय ना any app-based service would be coming to KTCL or something like that. ते मागीर विचारतली. तुका आतां सांगलें हांवें प्रेस कॉन्फरन्स इज ओनली टू एक्सप्लेन टू यू that lawfully it is not permitted to give fitness after 24th February. कायदो असो आसा की गव्हर्नर बसयल्या शिवाय फिटनेस सर्टिफिकेट दिवपाक घेना हो कायदो आसा आनी हो केंद्र सरकाराचो कायदो आसा. कोणाक जर तूं हो कायदो बदलपाक येता अशें दिसता तर ताणें म्हाका बऱ्या आदवोगादाचो खंयच्याय ओपिनियन बरोवन हाडचो आनी म्हाका दाखोवचो मागीर त्या आदवोगादाक कितें विचारपाचें तें विचारपाक. ऐसे फॉरेन टूरिस्ट इंडियन टूरिस्ट के लिए टैक्सी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. अभी कल भी बंद किया तो क्या इफेक्ट पयलीं म्हणजे तूं पळय म्हणटा खूब हें आतां सगळे कडेन हेल्पलायन आसा आनी वी प्रोवायड सपोर्ट टू एवरीवन. एअरपोर्टा वयल्यान ऑलरेडी टॅक्सी आर ऑपरेशनल अप टू पणजी मडगांव अशे सिटी कडेन वता म्हापशा बी अशे वतात. अजून ते इंटेरियर हातून काही जाण व्हायलन्स आनी पयलींचें रेप्युटेशन तकलेन देवन काही जाण वचपाक मातशें आंग काडटा. हळू करून 2-3 दिसां नंतर ते वचपाक सुरू. सर त्यांचें एक म्हणणें आसा की तुमी दिगंबर कामत सरकार आसलो तेन्ना तुमी तांकां घेवन होच कायदो थांबयल्लो म्हणून तो एडवोकेटाक घेवन तुमचो नारकांडी साहेबाक केन्नाची आतां दिगंबर कामत लास्ट ऑपोजिशन लिडर तर ते म्हणटा तुमचे कडेन आतां कितें करूंक जाय आतां तोच तुमचे कडेन कितें करूंक जायना तेन्ना तुमी केल्ले आतां कितें हाडूंक जाय कितें आहा पळय तें पयलीं काड आनी पयलीं पळय.
मांडवीच्यान म्हाका दिसता 500 ट्रिलियन मीटर क्यूब उदक व्हांवून गेलें तेव्हा सुप्रीम कोर्ट नाशिल्लो. आय डोंट थिंक इट इज रिगार्डिंग दीस, इट वॉज रिगार्डिंग सम अदर इशू. नोटीस म्हाका याद जायना तो तुका सांगता आनी तूं काय खरें सांगता. उलयला ना दिगंबर कामती उलयला सांगला. दिगंबरान ते उलयले आसत म्हाका खबर. दर्या आर्ग्युमेंट सेट तूं म्हणटा तें बरोबर सुद्दां आसत जाल्यार तेव्हा सुप्रीम कोर्टान कमिटी करूंक नासली. आता 2015 आली आणि ते 2008 गजाल जाता. 2008 रे जावं रे तशें न्हय. 2008 अनेक गजाली नाशिल्ल्यो. उदाहरणार्थ डिजिटल मिटर 2008 येनाच आसलें, अवेलेबलूच नाशिल्लें, एप बेज आशिल्लें नाशिल्लें. ताजे नंतर कोर्टान मॅटर जालें. सुप्रीम कोर्टान सेफ्टी कमिटी केली. त्या सेफ्टी कमिटीन रिकमेंड दिल्या प्रमाणे कायदो वॉज दॅट एक्झिस्टिंग ड्युरिंग 2008. हांव ताका विचारतो, ताणें म्हाका प्रश्न विचारला म्हणून ताणें म्हटल्यार ताका प्रश्न विचारचो न्हय. सो वेन सिच्युएशन चेंजीस, हांव 25 वर्सां पयलीं 34 हाजी सायजीची पॅन्ट घालता. आयज म्हाका 34 बुतांकूच लागीं येना. So in 20 years or 15 years, my size has grown. So प्रत्येक गजाल वेळा प्रमाणे बदलता. काल जाल्ल्या गजाल वेगळी आशिल्ली म्हणून सांगलें मरे दिगंबर कामोती नाका परिकारूं नाका, बरो कोण आजोबादाक घट्ट राहा आनी त्या आजोबादान म्हाका नोट करून दिवं तें कशें करपाक येता. आर यू सॅटिस्फायड? यू आर सॅटिस्फायड?